फुडल्या 3 म्हयन्यां भितून स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी हाडटले अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलां। स्क्रॅप यार्डाक कायम स्वरुपी जागो दिवपा खातीर आमचे यत्न चालू आसात आनी एका खंयच्या तरी तालुक्यांत स्क्रॅप यार्डाक जागो दितले अशें तांचें म्हणणें आसा। लोकवस्ती लागसार आशिल्ले स्क्रॅप यार्ड पहिले बंद करता। 3 म्हयन्यांत स्क्रॅप यार्ड धोरण तयार करून स्क्रॅप यार्डांचे पुनर्वसन करता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें। स्क्रॅप यार्डवाल्यांक जमनी खातीर IDC कडेन संपर्क साधपाक सांगल्यात। तांच्या पुनर्वसना खातीर फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर पावलां उखलतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो। इट इज शॉकिंग जे आन्सर दिलें that 686 जे total scrapyard he saying is 389 what total you have given is around 699 scrapyards are there all over Goa, out of which 686 are illegal and that's because sir yes scrapyard hui operate kodai. The answer says the scrapyards are operating illegally in the comunidad land, residential houses and even in residential areas. Speaker sir, the record provided by this government has stated that approximately 1,58,000 square meters of land is illegally occupied by these scrapyards. 1.5 lakh sumar एमी ऑक्युपाय केला की पॉलिसी करून फावना। आज मंत्री कितें म्हणटा की IDC इज गोइंग टू गिव द प्लॉट्स। IDC चेअरमॅनान म्हणिल्लें आहा हाजे पयलीं की 15 लाख स्क्वेअर मिटर IDC कडेन वेकंट जमीन आहा। 15 लाख स्क्वेअर मिटर स्पीकर सर ही आहा कितें 350 स्क्रॅप यार्डां 350 स्क्रॅप यार्डां घालपाक तांचे कडेन जमीन आहा, पूण जर जमीन अलॉट करपाक टायम वता। आतां मुखेलमंत्र्यान कितें म्हणलें की तांणी येवचें ते कशें येतले, ते एक एकलो येतलो 2-2 हजार स्क्वेअर मिटरा खातीर 2-2 हजार मिटरांक तुमी तांकां एंटरटेन करचें ना। तांचें कांय असोसिएशन ना की आमी सगळे 351 जाते म्हणून स्पीकर सर नोडल एजन्सी म्हणून जी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ह्या नोडल एजन्सीक IDCचे प्लॉट अलॉट करपाक रायट ना। IDC घेतल्यान न्हिदतले। सो स्पीकर सर आज आमकां अश्युरन्स जाय की पॉलिसी तूं 3 म्हयन्यान करूच, पूण ह्या वर्सान एटलिस्ट साश्टी खातीर हे प्लॉट हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन, सांग्या खातीर हे प्लॉट, मर्मुगांवा खातीर हे प्लॉट हे वर्सान तरी तुमी हे करात। दॅट एश्युरन्स एटलिस्ट यू गिव अस। इट इज नेसेसरी सेक्युरिटी जावन ते कितें आसपाक इवन कॅमराज आसपाक कित्याक ते रात्यांत वाडटाय आनी रात्यान कितें कोताय। मग सेकंड थिंग एसोसिएशनाकूय कॉन्फिडन्साक येवपाक मातशी गरज आहा। As far as the scrapyard policy is concerned, we are in process actually of formulating the policy for the scrapyards. We have total around 380 scrapyards in north as well as in south. Now the question which you have asked, actually this will be taken care with in the policy which we are So you don't have any methodology? We don't have any policy at right. Okay. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी आम्ही हाडटा म्हणून आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी आम्ही सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्यान ऑलरेडी ड्राफ्ट केल्या। ऑलरेडी ड्राफ्ट केली पॉलिसी आणि तिचे काम सुरवात आसा। त्यांनी जो दुसरो प्रश्न विचारलो इल्लीगल आसात, गेली 20-25 वर्सां जाली इल्लीगल आसा ना म्हणना आमी। पयले फावटी तेंचेर एक्शन घेवपाक सुरवात जाल्या। पयले फावटी आमचे आयदर GST डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या तिगांय कडल्यान सगळ्या जाणांक नोटिसी गेल्या। जितकी आतां तेणी 380 म्हटले पळय न्ही, 380 जाणांक नोटिसी गेल्यो, म्हणजे GSTच्यो गेल्यो, परत कलेक्टरा कडल्यान गेल्यो, आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान गेल्यो। तेच्यांनी इल्लीगल यूज आतां हे कोणी केलां म्हाका सांग? हे सरकारान करून हांव म्हणटा गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। हांव 20 वर्सां फाटल्या सरकाराकूय दोश दिना। हे सुरवात जाता आसतना कन्सर्न कम्युनिटीजांनी केलें किंवा कन्सर्न कोण लँड ओनर आहा पळय न्ही जेंच्यांनी ताका जागा दिता हांगासल्यान सुरवात जाल्ली आसा। 3 म्हयन्यान पॉलिसी जाल्या उपरांत आमी स्टेप बाय स्टेप तांकां आतांच नोटिसी धाडल्या। तेंच्यांनी एक तर प्रायवेट इंडस्ट्रियल लँड पळोवची, अदरवायज तेंच्यांनी IDC कडेन एप्रोच करून लँड घेवच्यो आनी ताका रिलोकेट करपाक आमी सुरवात करता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।